पत्रादेवी सावन सुरू केल्ली आरजीची पदयात्रा तिसऱ्या दिसा पणजे सावन सांजवेळा सुरू जाल्ली। कोळसो रिवोल्ट नांवान काडिल्ली ही पदयात्रा कोळशा संदर्भात गोंयकारांक जागृत करपा खातीर आसा आनी हे धर्म जातीच्या बंधनात आडिल्लें आंदोलन ना अशें मनोज परब हांणी सांगलां। RD एक्सको खातीर पणजेच्यान विशाल साळगांवकर। आयज आतां आमचो डे 3 चालू जाल्लो आसा। तुमी पळयता कितले लोक आयज जॉयन जाला। आयज संडे आसा आनी खूब बरें दिसता की गोंयकार खंय ना खंय तरी जागो जाला ह्या कोलाक लागून, गोंयच्या अस्तित्वाक लागून, आपल्या स्वताच्या अस्तित्वाक लागून आयज लोक युनायटेडली चलपाक लागला। ही जी वॉक आसा ही गोंयभरच्या लोकांक रिलीजन सायडीक दवरून, कास्ट सायडीक दवरून, रिजन सायडीक दवरून एक फॅमिली म्हणून चलपाक लागून हो वॉक आसा। आनी हो वॉक इतल्याक लागून आसा की जो गोंयांत कोळसो येता, जे मेगा प्रोजेक्ट्स कोळशाक लागून आयज इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकार हाडपाक सोदता ते बंद उडोवचे म्हणून तेच्या अवेरनसाक लागून आसा। हे एकदां अवेरनस जाल्यान जर सरकार हे प्रोजेक्ट स्क्रॅप करिना आनी आपली दादागिरी जर चालूच दवरता, आपली फटींगपणां चालूच दवरता जाल्यार हो रिवोल्ट आसा कोल्ड रिवोल्ट आनी इंटेन्स जातलो, वयल्या लेवलाचेर पावतलो। पूण आमी ह्या सरकाराक आपली दादागिरी आनी मनमानी करपाक दिवचे ना। इतलो बरो प्रतिसाद मेळटा, इतलो बरो प्रतिसाद मेळटा वाटेकूच आनी लोक जॉयन जाता दिसता। आमकां प्रतिसाद मेळत आसा दिसान दीस। कित्याक आतां 2 लास्ट डे आसले, वर्किंग डे आसले, पूण आयज तुमी पळयता संडे कितली गर्दी आनी जशी आनी कोण लेट जाता तसो आनी लोक जॉयन जायत रावतात। एवरी टायम तशेंच जाता, जशी रॅली फुडें वयता तशें लोक जॉयन जायत रावता आनी हो प्रतिसाद वाडत रावतलो। अशें न्हू की हो प्रतिसाद कमी जातलो। जशें जशें आमी फुडें वयतले, एंट्री करतले, सावथान एंट्री ब्रिज क्रॉस करतले तेन्ना आनी मॅसिव जातले आनी जेन्ना आमी लास्ट काणकोण पावतले इट वील बी अ ह्यूज